उदकाच्या टँकराची वाट पळत रावतले काय पोटा पाण्याक कामा धंद्याक वतले। पर्येच्या बायलांक ही विवंचना नित्याची। पर्या सावंतवाडा आणि घोलवाड्यात लोकांचे उदकाक सामके हाल। टँकरूय घात मारता। गावातले रस्ते सारखे ना म्हणून लोक बोवाळ मारतात। एका वाटेन उदक, रस्त्याचे लोक बेजार। तरणाटे जॉब ना म्हणून आमदाराच्या नावान शोभय घालतात। कामाक वयतली तर आमकां काम सोडून रावचें पडटा न्हू। पाणया खातीर सगळें हें जाता आमचें। दिसवाड्याक वयतले जाल्यार कोणी टायमाक कामाक आमकां घेवंक शकना न्हू। मागीर पाणयाक लागून आमी उरता घरा। आतां 10 वर्सां जावन गेलीं अशेंच जाता। आदीं का तें पाणी बी आसलें तसं सगळें तें सुद्दां आतां पाणी वयर तेवटेन हें जालें आनी तें बी सुकता न्हू मातयेवन। टँकर टायमार येना। एक दीस टायमार येता, एक दीस येना। एक दिसा येना बी पयऱ्या। एक पयरो चुकयता। आमकां पयलीं आमी गेली न्हू पाणया खातीर सांगपाक तेका थंय आमकां पाणी हांगा प्रॉब्लेम आहा म्हणून। तुमकां सकाळीं 8:30 धाडटा म्हणून सांगलें आनी मागीर तेंच्यांनी मदींच बंद केली। मदींच मदींच 10-11 अशें येता। मागीर आमी काय करपाचें लोकांनी? असं मग टँकर येना न्हू त्या समोर तुम्ही कितें करता? खंयच्यान उदक काडटा? त्या दिसा खंयचे तरी अशें खंयतलें ना खंयतलें तरी एडजस्ट करचेंच पडटा। मागीर काय करता? पाणी तर जाय, खावंक तरी जाय। न्हांवचें रव येता, खावची कशी रावतलो? तुम्ही सरपंचाक बिंच हांगा सांगना तुमच्या सरपंच? सरपंचांक सगळ्यांक आमी सांगलें। आमी आतां कितकीशीं वर्सां सरपंच सगळ्या ऑफिसांनी सुद्दां गेलीं। आमदाराक बी मेळ्ळा तुमच्या? आमदाराक सुद्दां मेळ्ळी न्हू। विचारून गेले पाणी तू उदीक तुमकां येना, आमकां सुद्दां येना अशें म्हणटा आसत। पाणी सुट्टा तेच्या घरा कडेन गेलो सुद्दां जाल्यार कितें करपाचें? ना एक टायम पाणी आमकां येता न्हू मातशें, तें तरी मातशें एडजस्ट करूं वाल बसया तरी। टँकर आमकां ही न्हू येतली, आमी दिसवाडो कसो करतली सांग? टँकरी रावतलो जाल्यार तूं पोट भरून कशें वयतलो? पाणया खातीर रावचें पडलें। दुसरें म्हणल्यार पोटा खातीर रावंक जाय न्हू। नळी सकाळीं 4-5 उदीक येता। मागीर खंय वचपाचें? कामाक खंय वचोंक मेळना काय ना। ते घरात रावपाचें जालें की आसता। म्हणजे किती अदमासून कितली वर्सां जाली? खंयच्यान उदक हाडटा तुम्ही? टँकर हाडटा। टँकर हाडटा? टँकर येता हांगा? खंयच्या टायमार येता? केन्ना आमी केन्नाय 11-12। आणि मग टँकर समज येवन जाल्यार तुमी उदक खंयच्यान हाडटा? तुमी काय करतलो? घोल सावंतवाडा हे आमकां हे गांवांक हे उदीक तळयेचें झरीचें तें हे तुमीच पळोवपाचें कितलें येता आनी कितलें येता आनी कितलें कोणाक कशें इतल्या गांवांक कशें मेळटलें तें। टँकर हांगासर टायमाक येना। पयऱ्यान 4 दिसांनी येता तेन्ना 12 येवं, 11 येवं, 1 येवं येता तेन्ना बायलांनी जाल्यार समज आमच्या दादल्यांनी टकटक करून रावपाचें काम सोडून। आतां टँकर जेवा येतली काय मागीर येतली। 2012 दिवसो दीस प्रताप सिंग राणे तेणी सांगलेलें तुमकां 24 तास पाणी येता म्हणून। 24 तासा जाग्यार आमकां तेणी 1 तास पाणी दिलें ना। हे पळय 200 मिटराच्या वरती आमकां उदीक येता ते आमकां राणो दिवंक तयार ना। घोला पाणी टँकर दिता आमकां दिना। दुसरे हांगासर ही उत्पन्न कमीत ते आतां 2000 माडी आहा, 1000 कवातो आहा। त्या भायर अशें बारीक बारीक केळी काय हें आसा तेका उदीक ना। उदक अशें मेला जाल्यार तेंचे कडेन पळोवपाचें मेला काय ना तें। डॅमाचें उदक ते डॅमाचें तांकां दिता, तुमकां दिना? आमकां दिना। आनी हें आतां आमची उत्पन्न आहा आतां कमीत हांगा 10 लाखाची उत्पन्न आहा पूण तें आतां कांय भरतली उदीक ना न्हू। कितली वर्सां जाली तेणी कितेंच करूंक ना। ताका लागून आतां आमी कितें करतले? आतां वोटींग आमी आतां चडशे आमी आतां वोटींग केलां ते चड करून आतां दुसरो कॅन्डिडेट तेच्या फेवरान जातले अशें आमकां आशा आसा। आनी तो जेन्ना निवडून येतलो तेन्ना आमी सगळे मेळून आमी तेच्या कडेन वचून हे रोडाचें आमी निवेदन तरी करतले की रोड करपाचो तेणी अशें म्हणून हे करतले आमी। रोड हे जाले आतां 7-8 वर्सांक तर अजिबात कितें पळय सारकेंच ना। एकदां केला ते ताजेर कोणी लक्षच घालून ना आमच्या हितून ह्या विकासाच्या बाबतींत। कितें पंचांक विचारल्यार ते कितें लक्ष दिना, कुरिया म्हणटा आनी खंय लक्षच दिना। बारीक बारीक टॅग मारता, आपल्या वार्डार सगळे पळोवन घेता आनी ह्या वार्डार पळयत ना। असो तेंचो विकासाचें हें चल्लां आनी कितें फागुडान चलता सगळें। म्हणजे कितें जालें लक्षच घालिना। आमी कितें सगळे जमोन गेले जाल्यार कोणी सांगलें जाल्यार लक्षान कुरिया म्हणटा आनी आशेन दवरता। आतां पळोवंक गेल्यार हें इलेक्शन जाल्लें आसा तेन्ना कितें आमच्या वाड्यार विकास हो जाल्लोच ना। पूण आमी आतां कितें उमेदीन आसा की नवो कोण तरी कॅन्डिडेट येतलो आनी तो आमच्या विकासाक हात घालतलो अशी आमची अपेक्षा आसा। आनी हे फावट आतां कितें तो भोंवता म्हणून तो भोवंक सोदता अशें तेंचे विचार आसा। पयलीं फावट हो कितें काँग्रेसचो कॅन्डिडेट आसलो तेन्ना हो रोड जाल्लो आसा पूण आतां तेंच्यांनी लोकांचें हें पळोवन सगळ्यांकच वायटपण घेवन तो हें करूंक सोदता। ते सगळे हाडटा आनी तो भायले भरता अशें प्रताप सिंग राण्यान आतां हें केलें।
आनी तेणी सांगला की आमच्या वाड्यार येवतना आनी भुरग्यांक कोणाचें काम करतना सावंत वाड्यार अशें म्हणून सांगला तेणी. तुमच्या आतां पर्या कितलेशे भुरगे अशे शिकून तरणाटे अशे बेकार आनी तांकां काम धंदो अशें अदमासान 400-500 सुमार आसतले. तेन्ना बेकार उरून आमचे आतां अशें जाल्लेले आसा दिसाड्याची कामां करून हे भुरग्या बाळांचे पोट पोसचें पडटा आमकां. हेच्या फुडें फ्युचर कितें आमचो तेचेर दुर्लक्ष करून आमकां कांयच हें करूं ना. इलेक्शनाच्या मध्यराती बारान बसून आपूण आनी मॅथ्यू पिताले हाची फुटेज फ्लायिंग स्क्वॉडान दाखोवची म्हूण नुवेचो आमदार मिकीन चॅलेंज दिल्या. ड्राय डे आसतनाय टायट जावन ऑफिसरांकडे दादागिरी केली म्हूण मिकी आड वेंचणूक ऑफिसरान FIR घाल्लो. मंगळारा स्पश्टीकरण दिवंक मिकी कोलवा पुलीस स्टेशनार पावलो. तो खंय ऑफिसराचेर डिफेमेशन घालतलो. म्हाका क्लियरिफाय करपा जाय ते केस FIR रजिस्टर केलो तो खंयच्या केसा बेजाची केला काय म्हूण आतां म्हणटा आमी पिताले म्हूण ऑबस्ट्राक्ट केलो गव्हर्मेंट सर्वंट ऑबस्ट्राक्ट केलो म्हणून ऑबस्ट्राक्ट खंय केलो तो कळून जाय म्हाका खंय पिताले ते कळपाक. हांवें ताका सांगलें बाबा लेट हिम फ्लायिंग स्क्वॉडा कडेन सगळे मेकॅनिझम घेवन जाता न्ही ते ताका पुलीस आसता कोण ताका कॅमेरा आसता सगळे ते दाखोवचे म्हूण म्हाका फुटेज आमी खंय आहलोले खंय मेळ्ळे ताका खंय पिताले ते मेळ्ळे दाखोवपा जाय न्हू. हांव ते बासाबास जाताली मॅथ्यू उलयता ते कडेन 10 मीटर आवटसायड पार्किंग लॉट आनी थिंगा आयतालो ताका बाबा कितें जालां म्हणटा आय डोंट वॉन्ट टू टॉक टू आय सेड ओके फॉरगेट इट. सो देर थिंग ऑबस्ट्रक्शन म्हणटा जालें ना पूण क्वेश्चन रायज जाता कितें तेणें कंप्लेन करता कंप्लेन केला बाबा मॅथ्यू केंटाकी वंदर आनी मिकी पाशिको पिताले म्हणून पिताले ते फुटेज दाखोवपा जाय न्ही तेणें अननेसेसरी कित्याक ना पिडी करपा जाय हांव तेजें डिफॉर्मेशन कितें जाता. लेट हिम शो okay the footage that we were drinking or we were inside the bar, okay, or we were inside the restaurant. Let him show one footage, okay, and let him complain or let him file a case. I have no issue. PN किती सांगलं मला ते म्हणटा ताका आपण मागत म्हणटा ताका फुटेज मागत म्हणटा तुमी भितर आसलेले ड्रिंक म्हणटा दाखोवन दी म्हणटा ताका तो ताका फुटेज मागत म्हणटा. सो आय सेड यू टू फुटेज माग ताका फुटेज माग आनी चोय आमी भितर आसलोले हांव भितर मेळ्ळें ताका मॅथ्यू भितर मेळ्ळा आमी भितर पिताले हूंय पिताले ताका फुटेज हांवें दाखोवन न्हू आय डोंट मायंड. बट हांवें डिस्कशन केलें ताका बायलां 10 meters away from his the doorstep. And I asked him, Baba, कितें जालें? So I don't want to talk to you. This is only, I said, this is the attitude to talk. This is what I asked him. Otherwise, why should I obstruct him? There's no way of obstructing. The question doesn't arise obstructing, but the only thing when the complaint was, the complaint says that me and Matthew were drinking. Here it says, here, were drinking. We are both not talk together. When we were not there in the restaurant at all, it was outside. Okay? The caution doesn't arise. Let him show the footage, video footage, whatever he got. कोणाचे instruction जिकालाक जाल्यार हांव नको. But I don't find this is. I will certainly take action against this officer if he doesn't come out with clear-cut evidence. I will take action against him. Let him prove as a government servant, as a government officer. Let him prove with evidence that me and Matthew were drinking, okay, in the restaurant, or else outside also on the parking. Let him prove. Let him show the footage, okay. Or let him, if he cannot show all this footage, let him resign and go from as a government servant. Yes. घेऊया एक ब्रेक.